मायनिंगांतल्या लोकांक ओटीएस येवजण सप्टेंबर मेरेन चालू दवरची 31 मार्चाक बंद करचे न्हय म्हूण बार्जवाल्यांची संघटना मागता। संघटना म्हणटा बँको खंय ओटीएस स्कीम चालीक लायतना तांकां जाय तशे नेम बदलीत आसा आनी बार्जवाल्यांक त्रास करतात। सरकारान मध्यस्थी करून प्रश्न तडीक लावचो म्हूण बार्जवाले मागतात। 2012 त मायनिंग बंद पडल्या उपरांत गोंय सरकारान मायनिंगाचेर निबून आशिल्ल्यांक रीण फारीक करपाक वन टायम सेटलमेंट येवजण सुरू केल्ली। येवजणे प्रमाण बँकांनी व्याज माफ करपाचें आनी सरकारान उरिल्ल्या प्रिन्सिपलाचेर 35% सबसिडी दिवपाची, 65% लाभार्थ्यांनी भरपाचें। ह्या वर्सा सरकारान हे येवजणेचेर 10 कोटी मोडल्यात। डिसेंबरान येवजणेचो प्रास 3 म्हयन्यांनी वाडयल्लो। आतां ही येवजण सोंपपाक 1 दीस उरला। ओटीएस स्किमीचो प्रास सप्टेंबर मेरेन वाडोवचो म्हूण बार्जवाले मागतात। जी स्कीम आता ती 31 मार्चाक सोंपता म्हणून सांगल्या पळय ती एक्सटेंड करपा जाय, म्हणजे एटलीस्ट अप टू सप्टेंबर दवरपा जाय। कित्याक की गव्हर्मेंटाक कळपाक जाय की आमी लोक एप्लिकेशन दिवपाक तयार आसा, बँकांनी ते प्रोसेस करून तांकां धाडपाक जाय। बँकांनी ती धाडूना म्हणून तांकां कळना की बाबा कितले लोक एप्लिकेशन करपाक आनी स्कीम घेवपाक तयार आसा ते। आनी त्याच्या खातीर बँकांची, आमची आनी गव्हर्मेंट तिगांनी मेळून मिटींग करून हे सोल्युशन्स काडपाक जाय। कित्याक बँकान कितें सांगलां, अपफ्रंट मनी दिवपाक जाय। अपफ्रंट म्हणल्यार माझे जर 5 कोटी लोन आसा जाल्यार हांवें 1.5 कोटी रुपया ताका फारीक करपाक जाय लोन प्रोसेस करपाक। आमचें मत आसा की तितले पयशे दिवपाक गरज ना, पयली तुमी कितें लोन प्रोसेसिंग करून घ्या। देन गव्हर्मेंटा कडेन आमी कितें सांगलां की वी हॅव सबमिटेड अ प्रपोजल टू इनलँड वॉटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर अ वन टायम ग्रांट विच इज अंडर कन्सिडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्मेंट। गव्हर्मेंट हॅज ऑलरेडी टोल्ड द बँक्स की बाबा तुम्ही अपफ्रंट मनी माग नाका for processing the application. So if this is agreed by the banks and process the applications fund, then they will come to know what is the total claim. Total claim of government liability is not more than 22 koti rupiya, and they have given already 100 koti 5.97 crores त्यांनी आमकां दिल्या already. So उरलेले फक्त पैसे आसात 15-20 कोटी रुपया, तितलीच त्यांची लायबिलिटी असेल, त्याच्या वयर लायबिलिटी आसपाना। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। मुळावें शिक्षण माय भाशेंतच जाय। डायोसेसनाचे इंग्लीश स्कुलांचे अनुदान बंद करात म्हूण भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान काणकोणा पर्रीकाराचो निशेध केलो। बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांची राजबाग बसका जाली। बसकेक पर्रीकार, मुख्यमंत्री पार्सेकार आनी बाकीचे पदाधिकारी आशिल्ले। पर्रीकार म्हणटा आपूण माय भाशे फाटल्यानूच आंदोलक खंय बेठेच पिनी मारतात। देशी भाषा देश प्रेम, विदेशी भाषा विदेश प्रेम, देशी भाषा देश प्रेम, विदेशी भाषा विदेश प्रेम। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचा विजय असो। भारतीय भाषा सुरक्षा मंच काणकोण यांनी आज रक्षा मंत्र्याक योग्य त्या पद्धतीन निदर्शना करून आमचो निषेध जो आसा तो नोंदयला। 1 म्हयन्या भितर आमी बसून हो प्रश्न सोडोवया, रस्त्यार सोडोवपा न्हू, पण आज पर्यंत तेणी तो प्रश्न सॉल्व केलो ना। लोकांनी आमकां अशें सांगलें की आमच्या हातान चूक जाला, तुमी जर हाज्या पयलींच आसले बरें जाता आसलें। तेन्ना आमी आसा पळय आतां हाजे मुखार आमी आमगेल्या भुरग्यांक मातृभाशेंतल्यान शिक्षण दितले अशें लोकांनी आमकां सांगलें। म्हणल्यार म्हजें इमोशन गोंयच्या भुरग्यां बरोबर आसा, तांकां मातृभाशेन शिक्षण मेळचें। हांव इतलेंच म्हणटा की गोंयची मॅथ्स स्टँडर्ड देंवला, काळान पळया रेकॉर्ड नॅशनल मॅथ्स स्टँडर्ड देंवपाचें, सायन्स स्टँडर्ड देंवपाचें एकमेव कारण हे दोनूय विशय स्वताच्या भाशेन बरे समजता। त्यामुळे आमकां परत परत हो विशय लोकां कडेन मांडचो पडटलो, तातूंत हेजिटेशन ना म्हाका। चुकीचें कन्फ्युजन काही लोकांक जे जाल्ले आसा ते तांच्यांनी जाय जाल्यार म्हाका मेळचें, हांव एक्सप्लेन करता। तांच्या मनान चुकीच्यो काही गजाली गेले आसत तर तांच्यान जरूर मेळचें। हांव गॅरंटी दिता प्लॅ कार्ड स्वता व्हरून फाटल्यान दवरतले। हांव गॅरंटी दिता की येणाऱ्या काळात हळूहळू करून कोंकणी मराठी शाळा ऑटोमॅटीक वाडटल्यो आनी ताज्या खातीर कितें करपाचें पळय ते कोएर्सिव्ह मेथड न वापरता व्हॉलंटरी मेथड बरी सर्वीस दिवन घेवया। मराठी शाळा, मराठी शिक्षण सरकारी शाळांच्यान गेल्यामुळे ते बरें मेळना आसलें, त्यामुळे सरकारी शाळा बंद पडपाक लागल्यो। जी सरकारी शाळा बरें शिक्षण दिता थंय भुरगीं वता। पणजे महापालिकेची बुधवारा सुधारित स्मार्ट सिटी प्रस्तावाचेर बसका जाली। हो प्रस्ताव आता सरकाराच्या स्टियरिंग समिती कडेन धाडटले।
सांतिनेज नाल्याच्या विशयावयल्यान बसका बरीच तापली. नगरसेवकांनी महापालिका आयुक्ताक सांतिनेज नाल्याचेर आडवे तिडवे प्रस्न घाले. ताचेर आयुक्त संजीत रॉड्रिक्स मातसो तांबडो जालो. The reasons are aptly clear that they didn't know what they were doing. Now they say that USA asa, America and China asa, so they should have known their job. Such a big agency, 25 years in the making, ICMDI, full form governor, after till 2000 se magi taka kala, so they should have addressed the issue. They have still not addressed those issues. Are there which directly release in the creek? You give me permission, resolve, I will go and demolish them right now, all 25 butts. You please resolve, without any notice, without anything, let us resolve. I am cleaning and then 25 toilets are releasing right now in the creek. I am not going to clean it. I am not, none of my officers are going to clean it. There at that Santinez junction, please allow me to demolish that Thomas garage which is releasing oil in the creek, everything in the creek. Then I issued notice. 10 advocates are standing in my office. The revised proposal of the Smart City Challenge was presented to the council today. Specific changes which are done as per the recommendations were also discussed. Councillors also gave some suggestions which have been incorporated and we will take the proposal to the steering committee of the government for approval now. See, the total cost of the Smart City proposal which we are submitting to the centre is 1099.94 crores. This is the total cost for 5 years. This will be divided into 5 years of operation of the scheme. Out of which 547 crores is the Smart City component, of which 273.56 crores will come from the centre and 273.56 crores, equal amount, will come from the state government. घेऊया एक विराम.